म्हादय न्हंयचें उदक कर्नाटकांत वळोवपाचो यत्न चालू आसा आनी गोंयचो सरकार न्हिदला अशी टिका दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केली। जेन्ना म्हादय न्हंय संबंधीत प्रकल्पाचो डिटेल रिपोर्ट कर्नाटकान दिलो तेन्ना गोंयचो सरकार खंय आशिल्लो असो प्रस्न सार्दिनान उप्रासला। सद्याक गोंय सरकार विरोधकांक दोश दिवपाक व्यस्त आसा अशें सार्दिनाचें म्हणणें आसा। आदले सरकार म्हादय प्रस्नाचेर न्यायालयांत गेल्ले हे ते विसरल्यात, जे सद्याच्या सरकाराक न्यायालयांत मांडपाक अपयेस आयलां अशें सार्दिनान म्हणलां। या सरकारान आपले दोळे धांपल्यात आणि जेन्ना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर्नाटकान दिलो आनीक तांणी आयज थिंगा डॅम बांदून उदक डायवर्ट जे केल्ले आसा ते गोंयकारांच्या पोटार आनी ओड्ड्यार पांयान तेन्ना विचारता तुमचो दोयार गोंयार बी विनून आशिल्ले तुमकां कश करूंक ना तो DPR दिल्लो आसा आनीक केंद्रान हो तांचे फावराक वचपाक तांणी तयारी केल्ली आसा आनी दिवंक ना जाल्यार पुऱ्यान केंद्र सरकार तांचो कर्नाटका तांचो वायना। तुमी तरी दोळे सारके उक्ते दवरल्यात लोकांक इतले पयस वचून प्रोटेस्ट करपाची गरज नाका आशिल्ली। तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता असेंब्ली सुरू आहा ताबडतोब असेंब्लीन पास करून घेयात, दाखोवपाक सबंद गोंयकारांक हें नाका आनी गोंयकारांक हांव परबी दिता की तुमी सगळे इतले लोक सांगळे वचून सरकाराक दाखयले की आमकां मदय जाय आनी सरकार जो न्हिदलेलो आसा तांची दोळे उगडपाक तुमी हे प्रयत्न केले।